चल्ले की तो ग्राउंड जो आसा तो PPP तत्वाचेर कोण तरी कसिनोवाले घेवपाक सोदता म्हणून हें तुमकां मान्य आसा? म्हाका पळय जो पर्यंत आतां तें कशें कितें आसा न्ही पळय तो म्हज्या खात्यांत येना, तो स्मार्ट सिटीचे येता. काल हांवें जर म्हाका विशय स्पोर्ट्स रिलेटेड आसा तर कांय विशय हांव समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो. मागीर लक्षांत म्हाका डायरेक्टर सांगलें की तो विशय आमच्या कंट्रोलांत ना आनी त्यामुळे तो स्मार्ट सिटी ते पळयता आनी त्यामुळे तो विशय कशा जो विशय म्हाज्या संबंदांत ना. नो एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणून आनी ग्राउंड म्हणून हो विशय म्हणून हांवें इंटरव्यू जालो न्ही ते म्हणून हांवें समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो. सो यू आर ट्रायंग टू अंडरस्टँड वॉट एक्झॅक्टली द मॅटर इज नाव. बट तशें कितें आसा कसिनोक बी दितात? म्हाका खबर ना ह्या विशयात. ना बट तुम्ही जो विषय स्मार्ट सिटी आणि बाकी सगळे जे आसा जे कोण ते मॉनिटर करतात ताणी खरेंच तो दिला काय तेही म्हाका खबर ना. पण तुम्ही इंटरव्यून जावपाचो प्रयत्न करता तुमकां पॉसिबिलिटी आसा? एज अ स्पोर्ट्स हांव करतलो ते ग्राउंड विशयाचो तो हांव समजून घेवपाचो प्रयत्न करतलो. ओके